गाइस टाइम जाल्लो आसा 12 आणि आता खंयतरी हांव व्हिडिओ जो आसा न्हय तो स्टार्ट करता. सो आयज पावस ना बट गरमी जाता भरपूर आणि म्हाका लेट जालो आयचो व्हिडिओ स्टार्ट करपाक. वदरच्यान एक्चुअली ट्राय करताले की व्हिडिओ बेगिना स्टार्ट करताले बट पॉसिबल जावंक ना. म्हटल्यार लायट बीन तसलें कांय ना, रातच्यान लायट ना कांय ना सामकें. आणि आयज मेन म्हटल्यार पावसूय ना. सो बरो लेट जालो, अजून कांय जावंक ना, जेवणाची तयारी बीन कांयच अशी जावंक ना. तर हे गायज वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळी तुम्ही? आय होप सर मी सगळी बरी आसतली आणि सगळी बरी आसपाक जाय. आमी बीन बरी आसा. तर आयज आसा संडे आणि जशें की कालचो व्हिडिओ तुम्ही पळयलोच आसतलो. कालच्या व्हिडिओन सांगलेलें हांवें की फाल्यां हांव बिरयानी करतलें म्हणून. तर एक्चुअली बिरयानीचो प्लॅन आसा आयज, बट खरें सांगूंक नाय जालें कांयच अशें करूंक ना. अजून सगळी तयारी करून दवरल्या हांवें, सगळें कटींग विटींग सगळें करून दवरला. तांदूळ जे आसा ते फुगत घातला, हे सगळ्या गोष्टी केल्ले आसा. जस्ट आता बिरयानी करपाची आसा. बट एक तर लायट ना, आणि लायट जर ना न्हय जाल्यार म्हाका किचनान काम करपाक खूब बेजार येता सामको. आणि तितूंतल्या तितून आयज पावस ना, सो गरमी बी भरपूर जाता. आणि व्हिडिओ लेट स्टार्ट करपाचें कारण म्हटल्यार न्हय, सगळ्या पयलीं कटींग बीन करून घेतलें आनी म्हटल्यार आतां व्हिडिओ जो आसा तो स्टार्ट करुया. सद्या मम्मी बी ना, मम्मी म्हणटा तशी आमच्या हांगसर आयज न्हय हेल्थ कॅम्प आसा. सो ती आनी सायडीची काकी जी आसा न्हय ती गेल्ली आसा थंय, कारण काल ते सांगपाक येयल्ले की आयज म्हटल्यार हेल्थ कॅम्प आसा यो म्हणून. एक्चुअली म्हाकाय वचपाचें आसलें. अशें आसता आमच्या गांवान म्हयन्यान 2 म्हयन्यान बीन केन्नाय हेल्थ कॅम्प बीन आसता. सो म्हाकाय वचपाचें आसलें कारण म्हाजो उजवो हात जो आसा न्हय तो दुखता, कारण हेवी पार्सलां जाता उखलप बीन, तेका लागून मदीं मदीं दुखता. बट म्हटलें तूं चल मम्मी, म्हाका काही पॉसिबल जावचें ना, कारण हे बिरयानीचे सगळें करपाक जाय आसलें. आनी बिरयानी म्हटल्यार तुमकां खबर आहा कितलें कामां जाता, आनी तेच्या भायर न्हय कितलीं अशीं आयदनां जाता जी परत परत धुवपाक जाय. तेका लागून तिका म्हटलें तूं वचून यो, हांव बाकीचें सगळें करून घेता. आनी ग्रेवीचें काही टेंशन ना, कारण कालचें चिकन आसा, सो तें एक काम इजी जालें. आनी काल न्हय व्हिडिओ बीन कांय अपलोड करूंक ना हांवें, कारण म्हटल्यार न्हय काल जी लायट गेल्या न्हय ती रातभर लायट ना सामकी. एक तर नेटवर्क इशू, नेटवर्क बी ना, मागीर काल लायट बी ना, कांयच ना, घे पावस सामको सगळें हे. तेका लागून काल व्हिडिओ बी पोस्ट करून कांय गावूंक ना. भरपूरशे व्हिडिओ आसा जे पेंडींग पडले, ते म्हाका टायम टू टायम अपलोड करून काबार करूंक जाय एकदां. बट एकदां अशें जाता की नेटवर्क इशू जाता आनी लायटीचोय प्रॉब्लम जाता. आनी म्हाजो मोबायलूय काल लायट ना म्हणजे डावन पडलो सामको. तो 9:30 का 10 सुमार हांवें चार्जिंग लायला रातच्या. तेच्या मागीर परत आसली तशी लायट गेल्या. सो राती हें चालूच आसलें, लायट येताली वयताली येताली वयताली. आनी तितूंतल्या तितून जो जोरान पावस स्टार्ट आसलो न्हू तो भरपूर सामको, कारण आमकां पत्र्यांचेर ह्या आवाज येता न्हय गॅलरीन, तेका लागून. सो दाखयता तुमकां किचनान कशा तरेन तयारी करून दवरल्या हांवें बिरयानीची. रेसिपी तर शूट करचें ना, कारण ऑलरेडी न्हय भरपूरशे फावटी हांवें रेसिपी दाखयल्ली आसा, तेका लागून. ओके, सो चला या घामा गुंपायत व्हिडिओ स्टार्ट करता हांव. सो गरमी जाता म्हाका सामकी. आनी एक तर रातच्यान लायट ना, तितून फॅन बीन सामके. कितलो पावस पडलो तरी म्हाका आनी मम्मीक फॅन जाय, गरगरीत सामको फॅन जाय, फास्ट सामको. ओके, सो चला किचनान या, दाखयता तुमकां कशी तयारी चालू आहा कितें ती. ओके, कटींग बीन सगळें केलां, फकत झपाझप करून उडोवपाचें एकदां. चला तर सगळ्यान पयलीं कांदो जो आसा तो फ्राय करून काडलो. तेच्या उपरांत हांगसर ना हे पळयात कटींग बीन करून घेतले. कांदो, ओली कोथिंबीर, मिरसांगो, मागीर टमाट, हे सगळे गोश्टी कट करून घेतले हांवें बेगिनाच. म्हटल्यार लायट आसतली बेगिना येतली म्हटल्यार, बट कांय येवंक ना. सो तेका लागून हे एटलिस्ट काम करून घेतलें हांवें. मागीर ना हे सगळे कस्तुरी मेथी, मीठ बीन सगळें काडून दवरला, कारण म्हाका शॉर्ट व्हिडिओ शूट करूंक जाय. तेका लागून हे सगळे गोश्टी ही पळयात, होममेड आले लसूण पेस्ट हे सगळें करून म्हटल्यार दवरला हांवें रेडी. सर हांवें तांदूळ जे आसा न्हय ते फुगत घातले. हे पळयात मातशें फुगत घातले का बरें जाता. सो आतां पळोवया केन्ना लायट येता ती, आनी तेच्या मागीर केन्ना करपाक स्टार्ट करता ती बिरयानी. भायर जो वारो सुटला पळयात सकाळच्यान न्हय कंटिन्यू वारो सुट्टा सामको. आनी झाडां बिडां असली म्हणजे टर्न मारतात सामकी जाणां. भंय दिसता. हे पळयात आमच्या किचनानसून अशें दिसता. ही पळयात झाडां पळयता कशी हालतात सामकी. सरावंडींग आमच्या झाडां भरपूर आसा न्हय, सो किचनानसून वारो बरो येता आनी प्लस झाडां हालता ती बीन दिसता. हे पळयात भरपूर सामकी सकाळच्यान चालू आसा हे वारो बिरो येवप. ना म्हटल्यार न्हय पावस स्टार्ट जाल्लो आसा, आवाज येतलो तुमकां व्हिडिओन. आणि लाईट काय आमची अजून येऊन ना थोडेफारशे हांवें व्हिडिओ शूट करून घेतलो, शॉर्ट व्हिडिओ
लाईट नासतना कशी बशी चार्जिंग यूज करून नाही शूट करून घेतले. एक्चुअली नाही चार्जिंग बल्ब आसा ओप्यात हांगसर चालू आसा, बट कंडिशन अशी आसा सद्या की रातभर लाईट ना, तेका लागून चार्जिंग बल्ब सुद्दां नाही, आता लो जाल्ले आसा सामके. आणि लाईट येतली आणि मागीर सगळ्या गोष्टी करूंक रावतल्या म्हटल्यार म्हाका दिसना की लाईट बेगीन येतली. 2-2:30 बीन जातली आय थिंक सो. काय आयडिया ना, कारण काल ज्या हिसपान लाईट वयताली त्या हिसपान आयज बेगीन येतली तेजो काय हे ना. आणि अजून मम्मी येवंक ना तरी बट हांवें सगळें मॅरिनेट करपाक घेतले, मॅरिनेट करून दवरले आणि प्लस आदन दवरला आता. सो म्हटलें तांदूळ घालून घेवपाचे, म्हटल्यार वाळून करता एक्चुली शीत आमी. सो त्या म्हणसर मम्मी येयली जाल्यार बरें आसा, कारण म्हाका वाळपाक मातशे प्रॉब्लम जाता. हांव म्हणजे शीत बीन वाळूंक केन्ना वचना आणि शीत वाळूंक म्हाका एक्चुली कळना तें बीन तुमकां सांगता, कारण मम्मी शीत बीन वाळटा, बाकीचे सगळे गोष्टी करता, शीत वाळूंक बीन म्हाका तितलें कळना. सो तेका लागून आदन दवरला. ती येवच्या पयलीं म्हटल्यार तांदूळ घालून घेतले आणि हांगसर तुमकां दिसतलें मातसो असो हे, कारण शॉर्ट व्हिडिओ शूट करताले हांव तेका लागून. आता पळोवया मम्मी केन्ना येता त्या अनुसार आदन तापलें जाल्यार तांदूळ घालून घेतले, मागीर ती येतली तेन्ना वायटली ना, बेगिना येवपाक जाय, कारण ते शिजत जाल्यार मागीर जालें तेका लागून. पळोवया. सो चिकन मॅरिनेट केलं दाखयता तुमकां. ओके, बरी यम्मी अशें दिसता. आयची बिरयानी खूब टेस्टी जातली, सामकी टायम दिवन आनी बरी केलें सामकी. लायट नासता म्हणजे जेन्ना आमी टायम दिवन करता न्हय तेन्ना गोष्टी बरें जायना, आनी जेन्ना आमी गडबडीन करता न्हय तेन्ना सगळे गोष्टी बरें जाता. सो चिकन मॅरिनेट केला दाखयता पळयात तुमकां. सर हे पळयात चिकन न्हय बऱ्या तरेन अशें मॅरिनेट करून घेतलें, म्हटल्यार प्लास्टीक आयदनानूच मॅरिनेट केलां, कारण आमी चिकनाक न्हय अशें स्टीलची आयदनां बीन यूज करिना, म्हटल्यार नॉन वेजाक सेपरेटूच आयदनां आसता आमची. सो हे पळयात अशे तरेन न्हय चिकन बरें मॅरिनेट करून दवरलेलें आसा. एक अर्दे वर अशें दवरतलें, जितलें दवरी तितलें बिरयानी टेस्टी जाता सामकी. आनी दुसरें म्हटल्यार न्हय पळयात आदन रेडी करपाक दवरला, म्हणजे सगळें घातलां भितर, बरें तूप बीन गांवठी सामकें, मागीर सुटसुटीत जाता सामकें शीत. सो अशे तरेन आदन दवरला. हे पळयात टायम हॅक जाल्ले आसा आनी आतां व्हिडिओ हांव कंटिन्यू करता. मम्मी येयली बीन आनी शीत जें आसा तें वाळून बीन सगळें घेतलें. आनी कॅम्प कसो आसलो मम्मी? बरो आसलो? कितें दिल्लें तुका? एक सामोसा दिल्लो, एक फ्रुटी आनी कितें आसलें गे भितर? बिस्किटी कसली गुड डे. इतलें दिल्लें कॅम्पाक. आनी कॅम्प बरो आसलो पळय, पूण खूब गर्दी आसली. हांव उलयता आनी आपूण शेपडी हालयता पळय. तर कॅम्प बरो आसलो पूण गर्दी आसली. बोणे म्हाजो ब्लॉग चालू आसा. तर तिका ना एक फायल दिल्या, एक पळय सगळ्यांक एक पिशवी दिसता आनी फायल दिल्या. सगळें तिचें नॉर्मल आसा खंय. ओके, आनी प्रेशर चेक केलो, नॉर्मल आसा खंय. सो जस्ट एक मेडिसीन दिला तिका. बाकी ओवरऑल सगळें बरें आसा तिजें. थंयसर फायल दिल्ली आसा. सो बरें आसा. सो भरपूरशे लोक येयल्ले खंय, म्हटल्यार काल राती कडेन सांगलेलें आमकां काल भरपूर पावस पडटालो, त्याच पावसाक न्हय ते सांगपाक भोंवताले. खुबशे जाण येयल्ले की आयज कॅम्प आसा म्हणून सांगपाक येयल्ले. सो मम्मी वचून येयली आनी शेजारची काकी वचून येयली. तिचे दोळे चेक करूंक जाय, म्हणजे 3 हे आसले खंय, दोळे चेक करप, डायबिटी आनी प्रेशर, अशे 3 गोश्टी तुमकां चेक करूंक गावताले. मम्मीची डायबिटी चेक करूंक ना, कॉज ऑलरेडी तिने खाल्लेलें न्हय तेका लागून. ते काकीची चेक केली आय थिंक सो. ओके, तेजे मागीर आनी एक पार्सल हांव अनबॉक्सिंग करता. अनबॉक्सिंग ऑलरेडी केला, चिकन हांगसर हांवें उकडत घातला, त्या अनुसार तुमकां पार्सल दाखयता. सो हे पार्सल एक्चुली न्हय म्हाका खूब गरजेचें आसलें. जस्ट न्हय केन्ना एमर्जन्सी, सगळ्याक तर चार्जिंग बल्ब आसात, बट आतां कशी कंडिशन जाल्या चार्जिंग बल्ब जे आसा न्हय ते लो जाल्ले आसा, कारण लायट ना रातच्या. सो तेका लागून हांवें एक जस्ट भायर वयतना बीन न्हय एक एमर्जन्सी लायट खूब गरजेची आसता. तेका लागून ही म्हाका खूब बरी दिसली. सो तेका लागून हांवें ही ऑर्डर बी केली आनी यूज करपाक बी काडली. सो अनबॉक्सिंग ऑलरेडी केल्ली आसा. तर दाखयता तुमकां अशा तरेन ही चार्जिंग आसा. न्हय तुमकां व्हिडिओ क्लियरिटी न्हय बरी येवची ना, कारण एक तर न्हय लायट ना तेका लागून. ओके, आनी हांगसर आमी प्लास्टीक बांदला न्हय विंडोच्या ऑपोजीट, सो तेका लागून मातसो हे जाता. ओके, सो अशा तरेन ही चार्जिंग आसा आनी 3 शेड आसा एका. ओके, हांगसर मेन्शन केल्लें आसा, म्हटल्यार न्हय एक आसा कूल, एक आसा वॉर्म
आणि एक मिडियम अशी आसा 3 शेड दिल्ले आसा हांगसर दिसता आसतलें तुमकां. सो बेस्ट आसा. दाखयता तुमकां. ओके हे पळयात अशी चालू जाता. देन मिडल आणि ही आसा ती वॉर्म आसा. सो अशा तरेन ही चार्जिंग आसा. ओके बरी आसा क्वॉलिटी वायज. अरावंड 400 रुपीसान कितें म्हाका गावल्या ही. हे पळयात बंद जाली चालू जाली बंद चालू. सो अशा तरेन ही चार्जिंग आसा. तुमकां जाल्यार लिंक दिता तुमी घेवं शकता. सो क्वॉलिटी वायज खूब बरी आसा. एक केबल येयला डिस्टर्ब जालो आमकां. हे खूब उलयता म्हणपाक लागलो आपूण वयता हांगसर. सो एक केबल येयला चार्जिंग केबल. देन ही येयल्या पॅकींग खूब बरी आसली पळय. एक तेजे बॉक्स देन एक तेजे बॉक्स. सो खूब बरी आसली. सो हेजे लिंक दिता डिस्क्रिप्शन बॉक्सान. 2-3 दीस पयलीं म्हाका रिसीव जाल्या ही. शेअर करतले म्हटल्यार यादूच उरना. सो म्हटल्यार आतां करया गडबडीन जावं करया. सो पळयात ओके लिंक जाय जाल्यार डिस्क्रिप्शन बॉक्सान दिता तुमी घेवं शकता. सद्या ऑफरी चालू आसा फ्लिपकार्टार. सो बरें मेळटा. तर चला बिरयानीचो सगळो प्रोसेस करून घेता आनी मागीर मेळटा तुमकां. ऑलरेडी 1 जालें. सो जेवता न्हाता धुता मागीर सगळें टायम वयतलो. कारण सगळें बिरयानीचें करून घेतलें आनी मागीर हांव फ्रेश जातलें आनी देन मागीर हांव जेवपाक वयतलें. ओके पळोवया कसो कितें प्लॅनिंग आहात. ओके चला तर मागीर मेळटा. बिरयानी कशी कितें जाता ती तुमकां मागीर दाखयता. ओके कितें गे जेवन न्हिदतली. बिरयानी खाल्ली ना का लागतली सामकी. सो गायज हांव न्हालें धुलें फ्रेश बीन जालें. आजून जेवंक ना आमी आतां जेवतली बी आनी तेजे मागीर न्हिदोन दितली. सो एक्चुली आमी दोगांच आसा. म्हटल्यार संजय येवपाचो आसलो बट तेजो कांय प्लॅनिंग ना. कॅन्सल जालो कारण आयज संडे आसून सुद्दां ताका कामाक वयचें पडलें. सो कामाक गेल्लो आसा तो. सो आयज तेजो येवपाचो कांय प्लॅनिंग ना सद्या आमगेर. म्हटल्यार बिरयानी आमीच एन्जॉय करतली हांव आनी मम्मी. सो अशा तरेन केस अजून सोडूंक ना कारण मागीर जेवन सोडटलें. ओके ती पळयत मम्मी हे करता काळोख सामको बेजार येयलो. एक तर रात कालच्यान लायट ना इतली वीड येयल्ली. आई पळयत कॅम्पाक वचून बेश्टी फावटी बेजार येयलो बेश्टे. सो चला जेवता आमी. लायनीक रावपाचें फकत ते. ओके चला जेव. सारकें चेक करिनात खंय म्हटल्यार आसा ओके ओके बट थोडे येतात थोडे वयतात अशें. सो चला जेवता आमी आतां. लायट येवपाचे चान्सीस ना. तूं जेवपाक स्टार्ट कर. तर गायज ही पळयात बिरयानी हांगसर गरमा गरम केल्ली आसा. सो बरी जाल्यार टेस्टी सामकी. आतां एन्जॉय करतले. पळयात एकदम गरम गरम आसा आनी एक तर लायट ना गरमेन मरपाची कामां सामकी जेवन गरम गरम. हे पळयात गरम गरम आसा. बरी जाल्या न्हू. सुपर. मीठ बाकीच्यो गोश्टी परफेक्ट. तरी हांव एक्सपर्ट जावंक ना अजून जेवणाक. हेच्याकून एक्सपर्ट जावंक जाय जेवपाक काय करपाक म्हणजे करपाक. जेवपाक तर हांव पयलीं जावन जेवपाच्या बाबतींत म्हाका लज दिसना. पोटाक जाय तितलें खावपाचें लजपाचें ना. चला जेवता. चला जेवता बीन मागीर मेळटा. खंयचर चिमोंक सांगता मम्मी वयर चड खंय. सो सांजची जाल्ली आसा 5:30 आनी आतां व्हिडिओ जो आसा न्हय तो हांव कंटिन्यू करता. सो जेवलें खाल्लें बिरयानी एन्जॉय केली आनी न्हिदोन दिलें. तोंडा वचून तुमकां कळटा आसतलें की न्हिदोन उठला म्हणून. आनी मम्मी म्हणपाली आतां मातशें कामाक लाग. सो ते पळयात सीडी लायली तिणी. सो सुपारे पडले सामके खोपीचे भरपूर सामके पडटा. सो ते काड म्हणपाक लागली बिरयानी जिरोवपाक जायना. आनी हांगसर भरपूर असो कोयर पडलेलो. सो क्लीन केलो मम्मीन बीन. आनी हे सायडीन आतां काकी क्लीन करता. थंय त्या झाडाच्या त्या सायडीन
दिसता काय नको भरपूर कोयर पडलो आयज कारण नाही सकाळच्यान कंटिन्यू वारो आसलो सो ती पळय थंय क्लीन करता मम्मीक आनी काकीक नाही वाऱ्यान वावर दिलो सामको तर आता मम्मी म्हणपाक लागली मातशे वयर चड आनी ते सुपारे काड कारण कितें जाता ना पावस पडून पडून सगळे जमनीर पडटा आवय कितले म्हजो सगळे जमनीर पडटा सो काड म्हणपाक लागली म्हणजे बरें चल काडया आनी लायट आमची येता वयता सामकी लायटीचो 2 दीस जालो तोच प्रॉब्लम सामको सो चला मागीर व्हिडिओ जो आसा तो एंड करता बिरयानी एकदम यम्मी जाल्ली टेस्टी सामकी सो चला आवाज येता आसतलो काकी हांगसर सारण मारता न्हय तेजो हांगसर वयर आसात ते सुपारे सामके ते काडूंक जाय मम्मीन हांगसर सिडी लायली पॅक सो चल मम्मी यो बेगीना पावस येत जाल्यार मागीर पेजार आनी वारो आयज कंटिन्यू चालू आसलो सामको बरें दिसता पण वेदर खूब बरें आसा ना म्हटल्यार थंड असो वारो मारता हे पळयत आयज तितलो पावस ना कंटिन्यू बट वेदर बरें आसा सामकें तर चला मातशें चट्टा काकी गेल्यार निरपणस लागला पळयत मातशें चट्टा वयर आनी सुपारे पडला न्हय भरपूर पडले ते वयर आसा पळयत सो ते काडटा नाल्यार न्हय उदका सकट डायरेक्ट मागीर गटारान वयता ते हांगसर तेका लागून ते पडला पावस येत जाल्यार सिडी भिजतली हय जाल्यार चेडू भिजतले कोंब येतले सो चडलें हांव वयर इतलेंच चडटलें हे पळय हांगसर सुपारे पडले ते मात काडटले चला स्टार्ट करुया चुरट उडो ते सकय उडो सकय डायरेक्ट मुयो बीन ना मिरगा उडयता न्हू करता न्हू रुको जरा हे सकय वारो पळयात कसलो सुटला तो कितें म्हणटा वारो आयज बिर्याणी खान काम करता मी बिर्याणी गे बिर्याणी जिरो भजी तयारी म्हाजी आनी मम्मीची वयर चडलेलें हांव बट ते येयना जालें सो अशें करून अर्दे काडटली आनी देन मागीर हांव वयर चडून काडटलें पुरो पुरो काडटाच त्या सायडींतले घे मातशें लांब मान जी आसा न्हय ती शॉर्ट आसा तेका लागून म्हटल्यार अशें काडया तर चला गायज हे आमचें काम करून घेता सायड बाय सायड व्हिडिओ एंड करता आयचो व्हिडिओ आवडला असो जाल्यार लायक शेअर सबस्क्राईब करूंक विसरू नका परत एकदा मेळया एका नवीन व्हिडिओन त्या देव बरें कर बाय चला हे काम करून घेता पावस येत जाल्यार उरतली आमी हांगा तेका